मोगचनो तुमकां सुमेस्तांक बरो दीस हांव येता आनी ह्या कार्मेल किरण कार्याक बरो स्वागत मागता. हर एका दिसा देवाचें उतर आमी आयकता, नियाळ आमी करता, खंडी जावन दीस सुरू वाडटना आनी दीस बुडटना देवाच्या उतराच्या नियाळाचेर आमी तें करता देखून खंडी जावन दीस आनी रात सुमयाच्या त्या हाजीरपणांत करसूंक आमकां साध्य जाता वर्ती दादोसकायेची गजाल. तर आतां देवाचें उतर आयकूंक आमकां आमी तयार करया. मातेवाचो वांचेल अध्याय 20 वोळ 20 तावन 20 आनी 8 म्हण आसा. तवळ जेबेदेवाच्या पुतांची आवय तांकां सांगाता घेवन जेजू सरशीं आयली आनी तांच्या पांयां पडून एक उपकार मागा लागली. तुका कितें जाय म्हणून जेजून तिका विचारलें. ती म्हणाली, तुज्या राजांत ह्या म्हज्या 2 पुतां मदल्या एकल्याक तुज्या उजव्याक आनी एकल्याक तुज्या दाव्याक तूं बसयतलोय म्हूण म्हाका भास दी. जेजून जाप दिली, तुमी कितें मागतात तें तुमीच नेणान. हांव पिवंक वेतां ती काल्स तुमी पिवंक शकतात वे. ते म्हणाले, आमी शकता. तवळ जेजू तांचे लागीं म्हणालो, म्हजी काल्स तुमी पियेतल्यात खरें,
पूण कोणें म्हज्या उजव्याक कोणें म्हज्या दाव्याक बसचें तें थारावचो अधिकार म्हाका ना. ज्या कोणा पासत म्हज्या बापान हे जागे दवरल्यात तांकांच ते मेळटले. हेर 10 जण हें आयकून ह्या 2 भावांचेर रागान पेटले. देखून जेजून तांकां सकटांक चडशीं आपोवन सांगलें, संवसारी अधिपती लोकां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात आनी तांचे व्हड मनीस आपल्या हाताखाल लोकांक अडसून धरतात म्हूण तुमी जाणात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाय. तुमचे मदें वर्तो जावंक अपेक्षिता तो हेरांचो साकोर जावं, आनी तुमचे मदें पयलो जावंक सोदता तो तुमचो गुलाम जावं. मनशा पोती हेरांक आपले सेवा साकरेक लावंक न्हय, बगार आपलेंच हेरांची सेवा साकरी करूंक आनी सोमेस्तांचे सोडवणे पासत आपलो जिवूच दिवंक म्हूण आयला. भोवनो आनी भयणीनो, जुनाच्या 20 आनी 9 तारखेर सान पेद्रो आनी पावलोच्या फेस्ता दिसा हांव एका फिरगजेक मिसाक गेल्लो. तो दीस आयतार सडावतो सांतांचे फेस्तां संभ्रमनात. जेजू क्रिस्ताक लक्ती जाल्लीं फेस्तां मात्र आसात. पूण हे 2 जण शीस इगर्जमतेच्या चरित्रेंत भोव व्हड पात्र ते खेळटात जाल्यान इगर्जमता हें एक एक्सेप्शन करन तांचें फेस्त आयतार आयिल्ल्या देखून तें संभ्रमूंक ह्या वर्सा अवकाश करून दिल्लो. आनी ह्या फेस्ताच्या दिसा हांव भुरग्यांचे मीस संभ्रमचे खातीर त्या फिरगजेक पावलो. आनी म्हजी सदांची संवय अशी आसा की वांजेल वाचले उपरांत माईक हातीन घेवन हांव भुरग्यां सरशीं पावलो. आनी एकच सवालां विचारन त्या दिसाच्या वांजेलाचेर आनी त्या दिसाच्या प्रमुख्यतेचेर हांव नियाळ दिवंक सुरू करी लागलो. आनी हांवें विचारलें की भुरग्यानो, आज पाद्र्याप खंयची मुस्तायकी नेसला? सकळी म्हणा लागलीं मिसाची मुस्तायकी नेसल्या म्हूण. सारकें, मिसाची मुस्तायकी वय, पूण मिसाच्या मुस्तायकेचो कल्लर खंयचो? सकडी बोब मारी लागले तांबडो तांबडो म्हूण. तेंय सारकें. पूण आज कित्याक पाद्र्याप तांबडे मुस्तायकी नेसला? कित्याक पाचवी, धवी, जांबळी, गोल्डन वा सिल्वर न्हेसूंक ना म्हणून हांवें परत्यान भुरग्यांक सवाल केलो. थंय एकलो भुरगो म्हणलो, उरले पुरा उमळून घाल्ले सुकोवंक ना फादर, तशें तांबडे न्हेसूंक दिले आसतली म्हणलो. चेरक्याची कुरकुरीत जाप आयकून म्हाका हांसो आयलो. भोवनो आनी भयणीनो, मिसाच्या वेळार ह्या जगान विविध रंगाची मुस्तायकी न्हेसची आमी पळयल्या. पाचवी, तांबडी, धवी, जांबळी रंगाची, सिल्वर, गोल्डन. आनी ह्या एकेका मुस्तायकेक, एकेका रंगाक एक अर्थ आसा. हें आमकां कितल्या जाणांक कळीत आसा? हांव तें नेना. पाद्रापाक मन जाल्लें बरी कापाड उक्तें करन थंय तावन एक मुस्तायकी काडन न्हेसचें न्हय. त्या त्या काळाक सरी जाल्लें वस्तूर आसा. दाखल्याक तुमकां सांगचें जाल्यार ह्या दिसांनी आयताराचें तशेंच सदां मिसाक तुमी वेतात जाल्यार याजक 5व्या रंगाची मुस्तायकी न्हेसता. आनी 5व्या रंगाची मुस्तायकी देवस्तुतेच्या वर्साच्या सादारण काळार न्हेसची जावन आसा.
उपरांत तुमकां मेळटा धवी मुस्तायकी. धवी मुस्तायकी सादारण जावन औंकारींच्या वा मोटव्यांशेच्या फेस्ता दिसा ती नेसची जावन आसा. आनी थंयसर आमकां पळोवंक मेळटा जांबळी रंगाची मुस्तायकी. जांबळी रंग देवस्तुतेंत प्राचीत असो, दंडवणेचो संकेत. आनी त्या देखून अद्वैताच्या काळार, प्राचिताच्या काळार सांगतच मरणाच्या मिसा वेळारय ती मुस्तायकी नेसची आसा. आनी गोल्डन मुस्तायकी फेस्त संभ्रम आसतना ती नेसची आसा. तांबडो कलर सामान्य जावन रगत सुचायता जाल्ल्यान मार्तिरांच्या फेस्ता दिसा ही तांबडी मुस्तायकी वापरची आसा. आनी आमकां कळीत आसा जेजूचे 12 जण शिस आपोस्तोल मार्तीर मेल्ले देखून तांच्या फेस्ता संदर्भार असली तांबडी मुस्तायकी आमी नेसची आसा. आनी त्या दिसाय पेद्रो आनी पावलोच्या फेस्ता दिसा हांव तांबडी मुस्तायकी न्हेसुल्लो आनी ताचो विवरण दिवचें हांव प्रयत्न थंय करतलो. भोवन न्ही भयणीनो, आज ह्या मिसाच्या मुस्तायके विशीं एक प्रस्तावन दिवंक एक कारण आसा. कित्याक म्हळ्यार आज इगर्ज माता सा जाकोबाचें फेस्त संभ्रमता. आनी हो जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो, मात्र न्ही ह्या आपोस्तलां पैकी पयलो मार्तीर मेल्लो जाकोब जावन आसा. आनी त्या देखून आयच्या मिसाच्या मुस्तायकेचो कलरय तांबडो जावन आसा. तर हो जाकोब कोण? जाकोबाची इल्ली वळख करूंक आमी प्रयत्न करया. आमकां हाची वळख पवित्र पुस्तकान मेळटा. जाकोब जेबेदेवाचो आनी सालोमेचो पूत. आनी ताका एकलो भाव आसलो, ताचें नांव जुआंव. जेजून 12 जाणां आपोस्तलांक घेतिल्लें आमकां कळीत आसा. आनी पवित्र पुस्तकांत तांची नांवां सयती आसा. आनी ह्या 12 जाणांत 2 जण जाकोब आसात. 2 जण. आनी एकलो जेबेदेवाचो पूत, आज आमी कोणाचें फेस्त संभ्रमता. आनी एकलो अल्फेवाचो पूत. आनी ह्या अल्फेवाच्या पुता जाकोबाक एकलो भाव आसलो, ताचें नांव तद्देव. आनी एका जाकोबाचो भाव जुआंव, तर ह्या अल्फेवाच्या पुता जाकोबाचो भाव तद्देव. आतां 2 नमुनेचे 2 नांवाचे जाकोब एका पंगडान आसा म्हणटना थंयसर नांवां पळयतना इल्लें कन्फ्युजन जावचें चड. त्या देखून आज आमी फेस्त संभ्रमच्या जाकोबाक, जेबेदेवाच्या पुताक व्हडलो जाकोब म्हणून आपयताले. जेम्स द ग्रेटर. आनी अल्फेवाच्या पुता जाकोबाक धाकटो जाकोब, जेम्स द लेस म्हणून आपयतले म्हणून आमकां विवर मेळटा. आसूं दी, ही तांची मोटव्यान वळख. आतां आमकां कळीत आसा जेजूक जायते जण पाटलावदारी आसले. जेजूक जायते जण ह्या पाटलावदाऱ्या पैकी शीस जावन आसले. आनी शिसां मदल्या जेजून 12 जाणांक विंचले आनी तांकां आपोस्तोल म्हणून नांव दिलें. हे 12 जण जेजूक भोव लागशिले आनी जेजूच्या मिसां वावरांत ताका तांणी सांगात दिल्लो, ताचे संगी ते जियेल्ले. आनी एक विशेश गजाल कितें म्हळ्यार ह्या 12 जाणां पैकी जेजून तेगांक भोव लागीं करून घेतलें, वा
जेजूचे त्रिमूर्ती म्हणून आमी सांगता वा जेजूच्या विविध प्रमुख घडितांनी हे तेग जण जेजूक लागीं आसले आनी ते कोण म्हणून तुमकां कळीत आसतलें. ते जावन आसात पेद्रू, जुवांव आनी जाकोब. ताका देखून आज आमी फेस्त संभ्रम सो जाकोब ह्या जेजूच्या तेगा जाणां प्रमुख शिसां पैकी एकलो. थोडीं गणितां खंयसर हे सांगत आसले की म्हळ्यार पेद्रूची सासूमाई तापान हुशार नासली आमकां कळीत आसा आनी तिका गूण करच्या त्या एका संदर्भी हे तिगी जण आसले जाकोबी आसलो. सिनेगोगाचो अधिकारी जाहीर ताची धूव पिडेन पडल्ली मरण पावल्ली आनी तो धांवन येवन जेजू लागीं म्हणटा आपणाच्या धुवेक गूण करी जाय आनी थंयसर ताच्या धुवेक जिवन करच्या त्या घडिता वेळार जाकोब, पेद्रू आनी जुवांव संगी जेजू ओट्टोक आसा. जेजू ताबोर दोंगर सोडून गेल्लो आनी थंयसर रुपांतर जाल्लो जेजूच्या जिवितांतलें प्रमुख घडीत हें आनी ह्या घडिता वेळार जाकोब जेजू संगी आसा. आनी ह्या क्रेक जेजूक बंदन करच्या पयलींच्यो घडिता वा घडयो जेजू मागण्यांत करसीत आसतना त्या गेत्सेमनी मोळ्यांत हो जाकोब, पेद्रू आनी जुवांव संगी जेजूक सांगात दिता. आनी अशें म्हणटाना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजू थंय ह्या जाकोबाक आसली लागशिल्ली सळावळ आमकां स्पश्ट जाता. आनी जेजूच्या काळार मात्र न्ही, जेजूच्या मरणा उपरांत सयत इगर्ज मातेंत ह्या जाकोबाक प्रमुख जागो आसलें आमकां इगर्ज मातेचें चरित्र वाचतना स्पश्ट जाता. वांजेलिस्ता प्रमाणे भावन आनी भयणीनो, जेजून विंचल्लो दुसरो शीस जाकोब जावन आसा. जेजू पयलें सिमांव आनी ताचो भाव आंद्रेक आपयता आनी तक्षण तो जाकोब आनी जुवांवक आपणाचे शीस जावन तो आपयता. मार्काचो वांजेल आमकां म्हणटा की गलिलयाच्या सरोवराचे तडीन मुखार वता आसतना येदळूच ताणें पेद्रूक आनी आंद्रेक आपोवन जाला. जेजूक दिसले जेबेदेवाचे पूत जाकोब आनी जुवांव. अशें म्हणटाना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, जेजून आपयलेल्या शिसां पैकी हेय प्रमुख जाग्यार आसात प्रत्येक जावन जाकोब. आतां जाकोबाचें आपोवणें आमी पळयलें, जाकोबाक आनी जेजू मदलो संबंद कितें म्हूण आमी पळयलें. आनी एक स्वारस्य भरीत घडीत आमकां मार्काच्या वांजेलांत मेळटा की जेजू जाकोबाक आनी ताच्या भावाक एक आडनांव दिता. आडनांवान आपोवची संवय आमकां आसा न्ही गे. तशेंच जेजू हांगासर हांकां एक आडनांव दिता आनी तें आडनांव आसलें बोअनेर्गेस. बोअनेर्गेस म्हळ्यार गडगड्याचे पूत. आनी जेजून दिल्ल्या नांवा सारकें हांचें व्यक्तित्व आसलें वा हांचें व्यक्तित्व पळोवन जेजून तसलें नांव दिल्लें गी जावंकी पुरो. कित्याक म्हळ्यार शुभ वार्ता परगट करचे थंय हे खतखतीत उर्बेन आसले. खतखतीत उर्बा म्हणटना तांचे थंय हॉट टेम्पर आसलोय म्हूण येता. आनी हाका एक निदर्शन हांवें सांगचें जाल्यार जेजू जेरुजलेमाचे वाटेर आसलो आनी सामारियाच्या शहरांतल्यान ताका पाशार जावंक मोन आसलें. पूण जेजू त्या वाटेन वता आसतना सामारियाचो लोक कितें करता, जेजूक स्वागत करूंक, ताका स्विकार करूंक, आपणाच्या शहरांतल्यान पाशार जावंक ते इन्कार करतात. आनी त्या वेळार जाकोब कितें म्हणटा तुमी जाणात, सोम्या आमी वयरतावन उजो हाडन हांचेर वतून भस्म करून सोडयांक. पळया ताचे थंय आसली ती उर्बा, ताचे थंय आसलो तो खतखतीत मोग जेजू वयर हेरांक नास करून सोडयांगी म्हणचे तसल्या एका निर्धाराक वचोंक ताका पायता.
जाकोबा विशयंत मेळचे आनी एक स्वारस्य बरीत घडीत म्हळ्यार आयच्या वांजलांत आमी तें आयकलें. सालोमे तांची आवय आनी ती आपणाच्या पुतांनी बरें जायजे जेजू ओट्टूक प्रमुख जाग्यार तांणी आसचे म्हणच्या एका आशेन जेजू लागीं ती आयिल्ली. मातेवाच्या वांजलांत आवय येवन भुरग्यां खातीर मागता जाल्यार मार्काच्या वांजलांत हेच जाकोब आनी जुवांव वचून जेजू लागीं मागतात की जेजू आमकां तुवें एक उपकार करी जाय. कितें करी जाय? तूं महिमेन येता आसतना आमचे मदल्या एकल्याक तुज्या दाव्याक आनी एकल्याक तुज्या उजव्याक बसोवंक आमकां दी म्हणून हेच जेजू लागीं मागतात. जेजू म्हणटा बसोवंक बसयेत, पूण हांवें पियोवची काल्स तुमी पियोवंक तयार आसात गे म्हणून जेजू तांकां फाटीं सवाल करता. आनी त्या दाळा हे म्हणटात की वय आमी तयार आसा. जेजून मार्तीर मरोवंक तयार आसात गे म्हणून तांचे लागीं विचारलेलें भावार्था खातीर, क्रिस्ता खातीर. आनी जाप दिल्ली वय म्हणून केवळ उतरांनी मात्र न्हय मोगाळ भावन न्हय भयणीनो, तांच्या जिवितांत तांणी ती पाळली. आनी त्या देखून आपोस्तलां पैकी पयलो मार्तीर मेल्लो जावन आसा आज आमी फेस्त समोरमचो जागो. क्रिस्त शका जेजूच्या मरणा उपरांत 40 इस्वेंत राय अग्रिपान क्रिस्तवांक दोगदूंक सुरू केलें. आनी त्या संदर्भार जाकोबो मार्तीर मेलो जावन आसा. आनी उपरांत हाका जेरुजलेमांत निकेपिलो म्हणून सांगणी आसा. आनी संप्रदाय सांगता की जाकोबान स्पेनांत जेजूची शुभ वार्ता परगट केली आनी सांतियागो दे कंपोस्तेला थंयसर ताची रेलीक आसा म्हणून संप्रदाय सांगता. आनी थंयसर ताची रेलीक आसा जाल्ल्यान जायतो लोक यात्रेक पयण थंयसर करता. तें खाली पांयांनी लोकान थंयसर वेचें हांवेंच पळयलां आदल्या वर्सा स्पेनाक गेल्ल्या वेळार. पूण ह्या विशयंत स्पेनांत ताणें शुभ वार्ता परगट केली, थंयसर ताचे रेलीक हाडून दवरलेले आसात म्हणच्याक चारित्रीक पुरावे नात. ही एक संप्रदाय. कितें असो मोगाळ भावन न्ही भयणीनो, जाकोबो जेजूच्या 12 जाणां आपोस्तलां पैकी एकलो, पयलो मार्तीर आपोस्तलां मदलो. ताचें आज फेस्त आमी समरमतांव आनी ताचे विशयंत जायती चारित्रीक संगती आमी जाणा जाल्या. इतलें जाणा जाल्यार पावना, हाचे तावन आमच्या जिणेक थोडी लिसांवां आमी घेवंक आसात. कितें शिकया? हांवें म्हळें जेजून आपयलेल्या शिसां पैकी हो दुसरो म्हूण येता. आनी जेजून तांकां आपयल्ल्या वेळार जाकोब ताच्या भावा सांगाता उदारपणान तो आपोवन स्विकार करता आनी ताका जाप दिता. कसलेंच एग्रीमेंट ना, कसलेंच कॉम्प्रोमायज ना, कसलेंच कंडिशन ना. ते मासली हाडन जाळां सोमा करताले. जेजून आपयलें तक्षण मासली सोडली, बापायक सोडलें, जाळ सोडलें आनी दोण सोडली आनी ते जेजू फाटल्यान गेले. भावन आनी भयणीनो, जेजून आपयता आसतना ना हांव आतां बिजी आसा, मासले मार्केटीक व्हरूंक आसा, जाळ सोमा करूंक आसा, बापायचें अरेंजमेंट करीचे, परतून येता, मागीर येता, फाल्यां येता म्हणून कसलेंच कंडिशन जाकोबान घाल्लें ना. जायते फावटी जेजू आमकां आपयता न्हय संपूर्ण रितीन जाकोबा भशेन त्याग करना तसो पाटलाव करूंक, पूण जेजू भशेन बरीं कामां करूंक आमच्या घरांत, आमच्या वाड्यांत, आमच्या फिरगजेंत. आनी अशें जेजू आमकां आपयता आसतना मोगाळ भावन आनी भयणीनो, म्हजो आनी तुजो मनोभाव कितें, आमची प्रक्रिया कितें? हांव बिजी आसां, म्हाका आतां वेळ ना म्हणून आमी तें काम फाटीं घालता गे. उडास दवरया, जेजू सदांच बिजी आसच्या मनशांक आपयता, आळश्यांची ताका गरज ना. पवित्र पुस्तकान आपोस्तलांक तुमी घेया, प्रावाद्यांक तुमी घेया, रायांक तुमी घेया, कोणाक सकड जेजून वा देवान आपयलें हे हर एकले मनीस बिजी आसले. पूण बिजी आसल्या वेळार सयते देवाक तांणी वेळ दिलो.
तशेंच आमच्या कामामध्ये देवाक आमी वेळ दिता जाल्यार मुगाळ भावन आनी भयणीनो आमी जाकोबा भाशेन वर्ते जातले. पयलें दिसा. दुसरें, सुरवेर जेजून आपयल्ल्या वेळार तुज्या कॅबिनेटान आमकां एक वर्तो जागो दी म्हणून स्वार्थी जाल्लो हो जाकोबो उपरांत असलीच आशा परत्यान जेजू लागीं मागिल्ल्या विशयांत आमकां कांयच विवर पवित्र पुस्तकांत मेळना. जेजून आपयल्ल्या वेळार जेजूचे शीत जाल्ल्या वेळार सुरवेर हांचे थंय स्वार्थी मनोभाव आसलो जाल्यार उपरांत हे उदार जातात. हाका कारण कितें मोगाळ भावन आनी भयणीनो? जेजूचो सांगात, जेजूची शिकवणूक आनी जिणये रीत जेजूची लागशिल्ल्यान अनुभव केल्ल्यान हांचे थंय आसलें स्वार्थ मायाक जाता आनी हे उदार जातात. वय मोगाळ भावन आनी भयणीनो, केदाळा आमी जेजूच्या सांगातपणान वाडटा, ताचे लागीं लागशिल्ली वळख आमी धरता, इश्टागतेन वाडटा, त्या दाळा आमचे थंय आसचें स्वार्थ, आमचे थंय आसचें पातक, आमचे थंय जेजू न्हय आसल्यो संगती सक्कड मायाक जातात. आमी म्हणचे आसा मागण्यांत आमी जेजूची साळावळ जोडटा आनी मागणें मोगाळ भावन आनी भयणीनो आमचे थंय आसलें वायट चिंताप, वायट आमचो स्वभाव काडून उडोवंक आनी जेजूचें मन स्विकार करूंक आमकां एक वाट जावन आसा. त्या देखून मागणें देवाक बदलिना, बगार मागणें म्हाका मागतेल्याक बदलिता. आनी आखरेक थंयसर आमी पळयलें जाकोबो सामारिया घरांचेर उजो हाडून तांकां नाश करूंक जेजू लागीं परमिशन विचारता. पूण होचो जाकोबो उपरांत आमी पळयता की इगर्ज मातेचीं बागलां जुदेव न्हय आसल्यांक तो उक्तें करता आनी हर एकल्यांनी जुदेव न्हय आसल्यांनी खंयचोय धर्म तांचो जावं दी, हर एकल्यांनी जाती कातीचो भेदभाव नासतना हर एकल्यांनी जेजू थंय येजे, जेजूक सोडवूनदार म्हूण वळखून घेवचे आनी ताचे तावन साल्वासांव जोडीचे म्हणचें एक धोरण तो इगर्ज मातेचो मुखेली जावन आसता करता. पळया मोगाळ भावन आनी भयणीनो, ह्या वर्त्या सांतां तावन वर्ती लिसांवां आमच्या जिणयेक आमी जोडल्या. आयच्या दिसा वेळा काळा प्रमाणे संदर्भाक लागू जावन ती पाळोवंक प्रयत्न करया आनी चलत्या जिवितांत आमी जण एकले जेजूचे खरे आपोस्तल जावंक प्रयत्न करया. ह्या दिशेन आमी करच्या प्रयत्नान तोचो आपोस्तल सांत जाकोबो जायसी मजत ताच्या गुरू तशेंच आमच्या सुमया सोडवणदारा तावन आमकां मागून धाडूं. तुमकां सुमेस्तांक देवाची आशिर्वाद मागता आनी सरू बरें मागता. देव बरें करूं. देवान आमकां दिल्या एका वय, तिचे बरी संवसार जेजूक दिवंक गावाय. उत्तीम रचना देवाची कुणा पवित्र सभेची, नितळ निर्मळ कुरपेवोन स्त्री, प्रजेक दया मागतेली आमकां मोगान वेंगतेली, मेळची ना शारोतीन दुसरी. जिणयेचे सांजेर व्हर तूं सोम्याचे सत्रे.